आयचे डेटेन तुमकां दिसता ऑपोजिशन गोंयान मुद्दे खूब आहा. मुद्दे तुम्ही पळयत जाल्यार कोल आसा, मागीर रस्ते आसा, मागीर ते कसिनोज आहा आनी खुबशे मुद्दे अशे आहा की जे आमी सोशल मिडियाचेर पळयता. पूण आमकां आमी पळयत जाल्यार ही ऑपोजिशन जी आहा ती दे आर नॉट एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ द सिच्युएशन. हांव एक ते पळय चड पोरणी गजाल न्हू, हांव चड पयलीं वचना. 2007 ती 12 मनोहर पर्रीकरान दिगंबर कामतेक एक दीस सुद्दां सुशेगाद न्हिदपाक दिवना. खरें ऑपोजिशन कितें हें तेणी दाखोवन दिल्यार तेजे कडेन शिकून हेंच्यांनी त्या गोश्टी करपाच्यो आहा. बस आनीक हांव हेजेर उलयना. म्हणजे हांव तांकां एडवायज करूंक बसोंक ना हांगासर. पूण तेणीन जें चलयल्लें पळय, तेणीन जें ऑपोजिशन म्हणून तेणीन कशें कितें हें केल्लें सगळें जनते मुखार आहा. सांगलें तशें डेली रस्त्यार तेव्हा तो मागीर माध्यम प्रश्न आसूं, तो मागीर मायनिंगाचो प्रश्न आसूं, तो नाल्यार आनीक कसलो प्रश्न आसूं, म्हणजे खंयचोच मुद्दो सोडूंक ना. म्हणजे एक ऑपोजिशन कशें आसता हें मनोहर पर्रीकरा कडसून ह्या लोकांनी शिकपाची गरज आहा. आनी गोंयचे जनतेक तितून म्हाका दिसता मागीर कितें तरी एक दुसरे भाशेन हेंच्या बद्दल फील येतलो.